आयज हे सबंद गोंयभरचे ST लिडर्स आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा खातीर बसले आसा आनी त्या फाटल्या दिसांच्यो कांय घडणुको घडल्यो तेजेर उजवाड घालपा खातीर आयज आमी हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता. तुमकां खबर आसतलें 5 तारखेक जेन्ना मोर्चा जालो पयलीं हांव आमचे सगळ्यांचें इंट्रोडक्शन करता. म्हाजें नांव रुपेश वेळी, जनरल सेक्रेटरी काकवेज फेडरेशन. आमचे मदीं आसा आमचो आदलो काकवेज फेडरेशनाचो प्रेसिडेंट पांडुरंग कुंकळकर, तसोच आमचो मनोज पालकर आसा आमचो प्रेसिडेंट, तसोच आमचो भार्यो गांवकर आसा आदित्य ब्रिगेडियर ST ऑर्गनायझरचो कन्वेनर, तसोच आमचो संतोष कोडगेंकर आसा रामकृष्ण जल्मी गोवा को म्हणकर संघर्ष समितीचो कन्वेनर, रामा काणकोणकर एक्टिविस्ट, मागीर आमचो हरी गावडे, तसोच आमचो तालिगांव ST वेलफेअर असोसिएशनाचो प्रेसिडेंट कमलाकांत शिरोडकर, तशेंच गोवा गावड समाज हेजो आमचो प्रमोद बोमकर आसा, हर्षा वाडकर आसा, तशेंच सेजल नार्वेकर आसा, दिया मावलिंकर आसा, मेघनाथ दोलापकर आसा, गिरीश गांवस आसा, शैलेश मावलिंकर आसा, कृष्णा कोडगिनकर आसा, अमरेश मावलिंकर आसा, तशेंच बाकीचे आमचे सगळे काकवेदाचे आनी बाकीचे सगळे गोंयच्या वाठारांतले तळागाळांतले आमचे ST लिडर आयज हांगा जमले आसा. इतलेंच तुमचे मुखार हाडपा खातीर की जेन्ना 5 तारखेक मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मोर्चा जालो, CMान एश्युरन्स दिलें की तो ऑल पार्टी डेलिगेशन सेंट्रल मिनिस्टरा कडेन वतलो म्हणून, आनी तेज्या एश्युरन्सा प्रमाणे तो डेलिगेशन घेवन गेलो खरो. डेलिगेशन वतना त्यांनी ST जे आमचे MLA आसा आंतोन वाज आसा किंवा गोविंद गावडे मिनिस्टर आसा, सभापती रमेश तवडकर आसा, तशेंच बाकीचे BJPचे MLA, BJP सेलाचे ST लिडर्स आनी तशेंच मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो प्रेसिडेंट जॉन फेर्नांडीस आनी उटाचे मेंबर अशें हे सगळ्याचे डेलिगेशन त्यांनी उतर दिल्ले प्रमाणे वयले खरें. पूण जे डेलिगेशन कोणाक मेळ्ळें? मिनिस्टर फॉर ट्रायबल अफेअर हांकां मेळ्ळें, तो अर्जुन मुंडा हांकां तें मेळ्ळें. आनी त्यांनी रिप्रेजेंटेशन दिलें की डिलिमिटेशन कमिशन गोंयान फॉर्म करचें ST खातीर रिजर्वेशन दिवपा खातीर. आतां हे जे ट्रायबल अफेअर मिनिस्ट्री आसा हेज्या पावरा अंडर डिलिमिटेशन कमिशन बसोवपाचें ते तेज्या पावरा अंडर येयना. आमकां दिसतालें की जे डेलिगेशन गेल्लें ते होम मिनिस्टराक मेळटलें म्हणून, आनी होम मिनिस्टर हेजेर तोडगा काडटलो अशें आमकां दिसतालें. पूण नंतर कळून आयलें की होम मिनिस्टराक हें डेलिगेशन मेळ्ळेंच ना म्हणून. तशेंच मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस अर्जुन मेघवाल हांकांय हें मेळटलें अशें आमकां कळयल्लें, पूण हांकांय हें डेलिगेशन मेळोना. आतां जेन्ना CM परत गोंयान आयलो ताणें ते स्टेटमेंट केलो की तो होम मिनिस्टराक मेळ्ळो आनी जो प्रोसेस आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो तो स्पीड अप करतलो म्हणून तेणी सांगलें. पूण हें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की जें डेलिगेशन वयल्लें तें आमच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर वयल्लें. जर तें खरेंच सिरियस आसलेलें जाल्यार डेलिगेशन व्हरून नोटिफिकेशन तेणी काडपाची गरज आसली. आयज पर्यंत आमी फाटले 2 वर्सां आमी मुवमेंट करताले. 2 वर्सां जेन्ना मुवमेंट आमी हो केलो आमचो एकूच डिमांड आसलो की 2024च्या पयलीं म्हणल्यार 2024चे कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं आमकां नोटिफिकेशन काडपाचें की पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवचें म्हणून. पूण ह्या डेलिगेशन गेले नंतर अशें कांयच घडलें ना.
सीएमान सांगलें की डिलिमिटेशन कमिशन गोंयांत बसयतलो म्हणून. अशी आश्वासन सीएमान हाजे पयलीं दिल्ली आसा. असेंब्लीन 2-3 फावटी ताणें आश्वासन दिल्ली, ती पाळूं ना. 5 म्हयने पयलीं ताणें आश्वासन दिल्लो आनी 5 म्हयने ताका लागले डेलिगेशन व्हरपाक. आतां आमी फाटले 2003 नंतर आमी एसटी जाले नंतर जे काही हायकोर्टांनी जजमेंट जाले तेजे मातसो उजवाड घालया. जेन्ना आमी स्टेटहूड जाले तेन्ना 1987 ऑर्गनायजेशन एक्ट आयलो आनी त्या एक्टान क्लियरली म्हटलेलें आसा अंडर सेक्शन 17 की इलेक्शन कमिशन हॅज गॉट एब्सोल्यूट पावर आसा तेजे कडेन. दे कॅन कॉन्स्टिट्यूट डिलिमिटेशन कमिशन आनी दे कॅन रिजर्व सीट्स फॉर एसटी. आतां हो एक्टाचो आधार घेवन शेड्यूल कास्टाक एक सीट रिजर्व जाल्लें 1988. त्या आधाराचेर हो लॉ एनेक्ट करून आमकां दिवपाक येता आसलें, पूण हे सरकारान करूं ना. तेज नंतर जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचो जजमेंट जालो तेन्ना यूपीक 2 सीट रिजर्व जाले आनी ह्या जजमेंटान क्लियरली म्हटलेलें आसा की ट्रायबल हॅव अ रायट टू रिप्रेझेंट इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूशन. आनी तितून अशेंच म्हटलेलें आसा की यू कॅन टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स आनी एसटी हॅज अ रायट टू रिप्रेझेंट एज पर देयर पॉप्युलेशन. आनी हो जजमेंट आसलो वीरेंद्र प्रताप वर्सेस युनियन ऑफ इंडिया. आतां ह्या जजमेंटाक क्लियरली सांगलें की बाकीच्याय स्टेटींनी हो प्रोसेस 3 म्हयन्याच्या भितर करचो म्हणून. आनी ह्या आदाराचेरच 3 ऑर्डिनन्स काडलेली आनी 3 ऑर्डिनन्स काडून यूपीक त्यांनी 2 स्टेटींनी रिजर्वेशन दिल्लें. आनी जेन्ना हो प्रोसेस जाल्लो तेन्ना 2001चो सेन्सस घेवन तें केल्लें आनी त्याच वेळार गोंयाक तो प्रोसेस चालू जाल्लो आनी सीईओ ऑफिस फ्रॉम गोवा, चीफ इलेक्टरल ऑफिसर आनी डेटा कंपायल केल्लो सगळ्या 40 कॉन्स्टिट्युन्सीचो, जितले आमचे पॉप्युलेशन एसटीचे आसा तेजे सगळो डेटा तांणी दिल्लो. आनी हो डेटा दिल्लो 2001चो सेन्ससाच्या प्रमाणे. आतां हो 2001चो जो डेटा आसलो ते म्हणटा की आमचें पॉप्युलेशन 556 आसलें म्हणून, पूण जो 2001चो डेटा 2013 होम मिनिस्ट्रीन कंपायल केल्लो आनी नोटिफाय केल्लो तो सगळो रिकॉर्ड आसा. तो होय डेटा तांणी घेवन तें करपाक येता आसलें. जेन्ना हें सगळें प्रोसेस जाल्लो आनी जेन्ना सीईओ ऑफिसांतल्यान 4 स्टेटी 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जावपाक आसल्यो त्यो तांणी हायलायट करून धाडलेल्यो, तांणी आयडेंटिफाय केल्ल्यो. पूण जेन्ना हो तेन्ना रिपोर्ट 2014 धाडलो इलेक्शन कमिशनाक तेन्ना जे ऑर्डिनन्स काडलेले 3rd ऑर्डिनन्स ते लॅप्स जाल्ले आनी 2014 बीजेपी गव्हर्मेंट परत पावरार आयलो. आतां हो तेन्ना बीजेपी गव्हर्मेंटाची जे जबाबदारी आसली की ते ऑर्डिनन्स परत एकदां आनीक काडून हो प्रोसेस कंप्लीट करपाक आसलो, बिकॉज दीस इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस आनी तें कंप्लीट करपाक आसलो, तो तेन्ना करूना. ताका लागून हो फुडलो प्रोसेस जाल्ल्या कारण आमकां 2014 नंतर आमकां रिजर्वेशन मेळपाक शकली ना. ते नंतर आंतोन गांवकर होच हायकोर्टान गेल्लो आनी त्या जजमेंटा प्रमाणे तेणी सांगलें की 8 म्हयन्याच्या भितर तुमी आमकां रिजर्वेशन दिवचें अशें 2013च्या जजमेंटान म्हटलेलें आसा. पूण जेन्ना आमच्याच एक ऑर्गनायजेशन उठान तेन्ना लेटर केलें तांकां कितें सांगलें इलेक्शन कमिशनाक की आतां डिलिमिटेशन कमिशन इज सीज्ड, म्हळ्यार डिलिमिटेशन कमिशन आतां बसना आनी तें बसतलें 2024. सो ताका लागून आमी आतां दिवपाक शकना अशें तांणी सांगलें. तेज नंतर ट्रायबल वेलफेअर डायरेक्टरान प्रपोजल धाडलो, ताकाय ताणें असोच रिप्लाय दिलो की जे डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें तें 2024च्या नंतर जो फर्स्ट सेन्सस जातलो तो घेवन डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें. तेज नंतर
जो सेशन जातलो तो 2031 जातलो. आता 2021 जाल्लो. सो फर्स्ट सेन्सस जातलो 2026 तो 2031 जातलो. म्हणल्यार 2031 सेन्सस जे घेवन बसतले आनी तेज नंतर तो डेटा कंपायल जातलो आनी आमकां केन्ना रिजर्वेशन मेळटलें हें खबर ना. आतां हे सगळें इतले सगळे हायकोर्टाचे सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आसले तितूनय सांगलेलें तरी आसतना आमकां इतले वर्सां फटयलो. आनी त्यांनी फाटीं 2020 जेन्ना तुमी म्हणटा डिलिमिटेशन कमिशन बसतले 2026 नंतर 2020 कितें केलें की 4 स्टेटींनी जम्मू आनी काश्मीर आसा, आसाम आसा, अरुणाचल प्रदेश आसा, मणिपूर आसा, हे 4 स्टेटींनी डिलिमिटेशन कमिशन बसयलें आनी अंडर द चॅरमॅनशीप ऑफ रंजना देसाय. हेजे शी इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज. तेजे अंडर हे डिलिमिटेशन कमिशन बसून त्यांनी ह्या स्टेटींनी रिजर्वेशन दिलें. पूण हें करतना गोवा स्टेट तितून ते घालपाक विसरले. आतां आमचो हांगा डिमांड आसा जेन्ना तुमी डिलिमिटेशन कमिशन बसयल्लें 2020 तेन्ना ह्या नोटिफिकेशनाक जे नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टीस हांणी काडलेलें तितून तुमी गोवा इन्क्लूड करा. मिनिस्ट्रीन सेंट्रल मिनिस्टर जे आमचे कॅबिनेट आसा त्यांनी रिकमेंडेशन प्रेजिडेंटाक धाडचें आनी ताका ऑर्डिनन्स काडपाक लावचें आनी हे तितून ह्या नोटिफिकेशनात गोवा ॲड करचें. आतां हें करपाक शक्य ना जाल्यार सिमिलर नोटिफिकेशन त्यांनी काडून आमकां ते डिलिमिटेशन कमिशन एक 1 पर्सन डिलिमिटेशन कमिशन म्हळ्यार बसोवपाक जाता. ते बसून ताबडतोब फायनल नोटिफिकेशन 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करपाक काडच्यो ही आमची मागणी आसा. तशेंच जेन्ना जम्मू आनी काश्मीराक त्यांनी दिलें तेन्ना त्यांनी कितें केल्लें सिमिलर एक्झिक्युटीव ऑर्डर त्यांनी काडलेली. एक एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून त्यांनी प्रोसेस केल्लो. तसोय प्रोसेस गोंया खातीर करपाक येता आनी त्यांनी असो हो प्रोसेस करचो आनी हे गोल गोल लांब आमकां फिरयचें न्ही. कारण आतां न्यू डिलिमिटेशन कमिशन बसयलें जाल्यार तो डेटा कंपायल करून ते सगळें करपाक एग्जिक्युशन करपाक आनी 2026 नंतर ते म्हणटले फर्स्ट सेन्सस जातलो केन्ना खबर ना. तो डेटा केन्ना घेतले आनी केन्ना आमी दितले हेचो कांय पत्तो ना. तेन्ना आमी मागता की हो सिंपल प्रोसेस जो आसा त्या प्रमाणे त्यांनी करचें अशी म्हाजी मागणी आसा. फुडले आमचो बार्मा काणकोणकर उलयतलो. रुपेश बाबा तुमकां क्लॅरिटी दिला आसतली. म्हजें म्हणणें व्हेरी क्लियर आसा आमचे समाजाचें. आमी क्लॅरिटी दिवपाक सोदता की आमी पिशे न्हू म्हणून आमकां इंग्लीश समजता म्हणून. आनी सीएमाक सांगूंक सोदता की आमकां खबर आसा की ट्रायबल मिनिस्टर कोण, ट्रायबल एंड वेलफेअर मिनिस्टर कोण आनी ताची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें. आयच्या टायमार अशें ताका दिसता आसतलें की तो जें कितें दाखयता पळय तें आमकां समजना. आमी रायट फ्रॉम द बिगिनींग आमी एक गजाल मागता नोटिफिकेशन ऑफ दी असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीज बाय दी इलेक्शन कमिशन. कितें म्हळ्यार नोटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमकां 10.23 चे प्रमाणे 11चो सेन्सस जाल्यार 4 सीट मेळटा. आतां हे कोणाच्या आदारान जाता? डेटा सर्वेच्या आदारान जाता. वो डेटा सर्वे कोणी दिवचो आसता? ऑलरेडी सेन्सस जो जाल्लो आसा लेटेस्ट सेन्सस 2011चो 2020 जे काश्मीराक घेतलेलो 2011चो घे नाजाल्यार एकाचो घे, दोनूय 4 सीट मेळटा. आतां हे रिपोर्ट कोणी दिवप आसता? डिलिमिटेशन कमिशन. कोणाक दिवप आसता? इलेक्शन कमिशन. आनी इलेक्शन कमिशन कितें करता? नोटिफिकेशन काडटा. कितें काडटा नोटिफिकेशन? की ह्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी A, B, C and D is reserved for Goa. Now this is the notification which we were asking right from the beginning of this movement. हे क्लॅरिटी दिवपाक जाय, हे क्लॅरिटी समजून घेवपाची गरज आसा.
आता जरी तर तुम्ही आमकां हे ट्युरिस्ट कशे भोंवडयता रस्त्यांचेर, आमी गोंयकार आहात ते ट्युरिस्ट न्हू, आमकां समजता तुमी आमकां भोंवडयता म्हणून. ताका लागून आमच्या सगळ्या समाजाच्या लिडरांनी एक डिसिजन घेतलं आनी ते म्हणटा ते, जरी तर मोदी गव्हर्मेंटान 24च्या पयलीं कोड लागच्या पयलीं नोटिफिकेशन इलेक्शन कमिशना कडल्यान आमकां नोटिफाय खंयच्यो खंयच्यो कॉन्स्टिट्युन्सी केल्यो त्यो तर काडिना जाल्यार आमी क्लियर कट स्टँड घेतलेलो आसा. 7 दिसाचो टायम. ह्या 7 दिसां भितर चीफ मिनिस्टर मेळोन तांकां कोणाक कोणाक मेळटा तें आमकां कळलेलें ना. आयज आमकां खबर आसा सगळें पळयता आमी. चीफ मिनिस्टर अलॉंग वीथ ऑल द रिस्पॉन्सिबल पीपल ती मिटींग घेवन फायनलायज करून जरी तर आमकां 7 दिसां भितर नोटिफिकेशन आमच्या हातीन मेळना. खंयचें नोटिफिकेशन? इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया A, B, C आनी D कॉन्स्टिट्युन्सी रिजर्व जाली आधाराचेर सेन्सस रिपोर्ट पयलींचो घेवन. तें तर जायना जाल्यार आमी अशें डिसायड केल्लें आसात की आमी एक कॉल घेतलेलो आसा. पूर्ण गोंयच्यो पंचायतीन रावल्ले नागरीक एसटी कम्युनिटीचे हे सगळ्यांची एक व्हडली ग्रामसभा जातली गोंयानूच प्लेस डिक्लेअर करतलो आनी त्या हेचेर आमी डिसायड करतले फ्युचर कोर्स ऑफ एक्शन. आनी ते एक्शनाक एक डिसिजन घेतले 24चे इलेक्शनाचे जे इलेक्ट्रोल आमी प्ले करतले, जे इलेक्शनाक रोल प्ले करतले आमचो समाज, ते आमी त्या दिसा डिसिजन सगळ्यांक मेळोन पंचायतीन घेतली. आनी हाका व्हेरी क्लियर सांगता, आयजच्या दिसा आमी भायर सरूंक ना. 2 वर्सां आमी भायर सरलेले, 2 वर्सां आमी सांगताले. आनी एक गजाल BJP सरकार जो आमच्या फुड्यान करूंक सोदता पळय, एक सिंपल गजाल आमचे कांय इश्ट म्हणपाक लागले की बाबा सैरिगतीक गेल्लो हांव, पूण म्हाका कितें केलें थंयसर म्हाका भयणीक पयल्यानी वचा म्हणून सांगलें, बायल फायनलायज केली. ही प्रश्न आयज जो आहा पळय, जेन्ना आमकां व्हरता कोणा कडेन डिसिजन घेवपी आसा कोण अमित शाह, व्हरता कोणा कडेन ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन, ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टरा कडेन, म्हणल्यार आमकां पिशे समजता तुमी. आनी हे गुणन सर्कस करता ही. आयज टायम आयिल्लो आसा एसटी समाजाक सगळ्यांचो. वी एसटी कम्युनिटी वील डिसायड and we will play a main role for 2024 election if we do not get the notification before code of conduct by our prime minister, by our home minister, by president of India. जे कोण रिस्पॉन्सिबल आहा तांच्यांनी आमकां हें दिवचें. रामकृष्ण जल्मी गेली 3 असेंब्ली गोवा विधानसभेत गोंयचे सरकार सांगतात की एसटीक रिजर्वेशन दिता म्हणून, पण फाटले असेंब्लीन सांगलें कमिशन डेलिगेशन व्हरता तें व्हरूं ना. आतां तांकां नाइलाजान पयर जेन्ना मोर्चो जालो तेन्ना व्हरचें पडलें. सो आनी सांगलें ताणें कितें पयलें सांगलेलें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन व्हरतलो म्हणून. तें ऑल पार्टी डेलिगेशन न व्हरता ताणें आपले जे आवडटे मनशाकूच व्हेलें आनी थंय पयलीं एक तेणी घोळ केल्लो आसा. सेकेंड, गेली 2 वर्सां आमी ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशना खातीर झगडटात आनी टायम टू टायम आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. आतां हांगा सरकार BJPचे, वयरू सरकार BJPचे, ताका लागून तांकां एका मिनटान तांकां जाय जाल्यार एका रातीन काडपाक शकतात. पूण त्या खातीर आमी कितें म्हणटात की तुमी डिलिमिटेशन एज पर द बाकीच्यो ज्यो फॉर्मेलिटी प्रमाणे 2026 जातले. 2026 नंतर मिनिमम 3 वर्सां ताका एज्युकेशन लागतलें. ताचे नंतर सेन्सस लागतलो ताका, तो 2 सेन्सस खंयचो 31साचो कन्सिडर करतलो. म्हणजे आमकां गोंयकारां खातीर एसटीक रिजर्वेशन पॉलिटिकल मेळपाचें ना. ताका लागून जशें बाकीच्यांनी सांगलां की जम्मू काश्मीराक दिलां, उत्तर प्रदेशाक दिलां आनी आसाम मेघालय तांकां दिलां, तशें लेटेस्ट 2020 एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडून जम्मू काश्मीराक जशें थंयच्या लोकांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलां तें ताबडतोब ह्या सरकारान दिवचें हो आमचो डिमांड आसा. ना जाल्यार सांगलां त्या प्रमाणे आमी गोंयभरांतली पंचायत आपूण त्या पंचायती डिसिजन घेतलें फुडलें कितें करपाचें तें.
Any questions? रामा कमिशन स्थापन करपाचो प्रोसेस आसा तो आमी ह्या इलेक्शनाचो कोर्ट आसतना सुरू करतले. आमचो मुद्दो इतलो आसा. आमी कितें सांगलें प्रोसेस केन्ना सुरवात करता तें आमकां सांगनाका. नोटिफिकेशन 24 पयलीं काड म्हूण सांगलें. आमी प्रोसेस सांगपा लागून आमी लढाई लढनासली. आमकां खबर आशिल्लें 24 पयलीं जर आमकां दिना जाल्यार फाल्यां सकाळीं वोटींग जाल्या उपरांत आमकां केअर करचो ना. 2014 तें केलें, 2019 इलेक्शनाच्या नंतर तें केलें आनी 24 नंतर तेंच करतले. ताका लागून नोटिफिकेशन ऑफ बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया खंयचे खंयचे कॉन्स्टिट्युन्सी नोटिफाय जाता. कमिशन बसयता कितें करता ते सगळे तेंचे प्रिडिक्ट्स आहा न्हू. ते तांकां खबर आसपाक जाय कितें बसोवपाक जाय तें. गरज पडटा जाल्यार ओवरनायट नोटी चेंज जाता आनी हे एक ऑर्डर करपाक टायम इतलो लागता कित्याक दुसरो येस तुम्ही म्हणले पॉलिटिकल क्वेश्चन आसा तुमचे जे लिडर्स आसा ते बीजेपीचे कंपनी आसा तर ते कशे हें आयज प्रत्येक नागरीक लिडरचे क्वेश्चन हे करता. आयज प्रत्येक नागरीक जो हांगासर बशिल्लो आसा आनी गांवांत आसा वो प्रत्येक नागरीक जो आहा पळय तो लिडर आमचो. आनी जेन्ना आमी ग्रामसभा म्हणून आपयता गोंयची सगळे जितले पंचायतीन आमचे एसटी लोक आसा ते लोक मेळोन डिसायड करतले फायनल कोण. नॉट वन लिडर एक लिडर दुसरो लिडर बीजेपीचे लिडर आनी कोणाचे लिडर. वी आर गोइंग टू डिसायड. वी द पीपल वी द एसटी कम्युनिटी ऑफ गोवा विल डिसायड what will be our action for 2024 elections. आता जन्मी म्हटलेले 2026 जर सुरू केले 4 वर्ष लागतली 3 वर्ष लागतली. पण आता तुम्ही 24च्या इलेक्शनात 3 महिने ना म्हणजे त्यांना जर 3 वर्ष लागतले आता 3 महिन्यात कसे जातले. आम्ही 2 वर्सां पयलीं स्टार्ट करपाक आमकां कितें तरी समज आशिल्ली. ताका लागून 2 वर्सां पयलीं मुवमेंट स्टार्ट केल्लो ताच्या पयलीं चालू आशिल्लो. आता कोणी डिले केलो सरकारान डिले केलो. कोणी टायम घेतलो आमचो सरकारान टायम घेतलो. कोणी नाचयले आमकां सरकारान नाचयले. कोणी रस्ते रावले आमकां सरकारान आपयले. हें तर 2 वर्सां पयलीं जावपाक जाय आशिल्लें तुमचें. दुसरी गजाल एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडपाक एक्झिक्युटीव ऑर्डर काडा. स्पेशल ऑर्डर जी काश्मिराक काडिल्ली आसा आनी तांकां सिंपल गजाल आसा. सी डिलिमिटेशन बसोवन मागीर न्यू सेन्सस जावपाक सर्वे जावपाची गरज ना. कित्याक काश्मीराचो 2011चो सेन्सस घेतलो. आतां डिलिमिटेशनाचें काम कितें एसर्शन करप बाबा खंयची कॉन्स्टिट्युन्सी आहा पळय मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ही आहा ही आहा ही आहा तो रिपोर्ट काड इलेक्शन कमिशनाक दी. इलेक्शन कमिशन नोटिफिकेशन काड म्हणटा. अशें कितें तुमकां स्टॉप करता. असेंब्ली जेन्ना सीएमान कितें सांगलें 2011 जर पॉप्युलेशन पयलें एसटी जाल्यार ते मेळोंक शकना एकूय मतदार तरी सांगलें एकदा एसेंब्लीन एसेंब्लीन सांगलें जम्मू काश्मीर अशें जर दिलें त्या एकूच आपण मेळोंक शकना. सीएमान हें सांगलें न्ही. आता 2001 556 वोट्स असल्या पॉप्युलेशन म्हणून सांगता. आता हो डेटा आसा कोणी काडला होम मिनिस्ट्रीन हो डेटा नोटिफाय केला. 2001चो डेटा नोटिफाय केला. हितून बरयल्लें आसा 1,33,000 एसटीचे पॉप्युलेशन आसा. इट कम्स टू 9.9% गोंयांत. हो डेटा केन्ना घेतलेलो 2003 जरी हेका आमी एसटी जाल्लो आसलें 2003 दिले. 2003 त्यांनी हो डेटा घेवन नोटिफाय केला. हो डेटा आसा आमी दिल्लो आसा. सीएमाकूय दिल्ली आसा हेची कॉपी. हो डेटा घेया न्ही तुमी. एकाचो घेया नाल्यार 11चो घेया. आमकां 4 सीट मेळटा. खंयचो घेया खंयचो घेवन करा. तूं म्हटल्यार 11 जरी घेतलो 4 सीट तुका मेळपाक जाय. आनी एकाचे घेतल्यार मेळटा. हो एकाचो डेटा आसा. त्या सेन्ससा प्रमाण तुमकां दिवचे. हय खंयचोय घ्या 4च मेळटा. सुप्रीम कोर्टात तुम्ही आता म्हटलं अंतून गव्हर्नमेंट कोर्टात गेले म्हटलं नाही त्याला तशी ऑर्डर बी काढले गेले जाल्यार त्या ऑर्डरीची कित्याक सरकारान एक म्हणून तुम्ही परत कोर्टात कित्याक कोर्टाच्या मागणी सरकार जर मान्य करणार तुम्ही परत कोर्टात जावपाक जाता म्हणून सांगलें. 2013
जो आंतोन गांवकाराचो जजमेंट जो जाल्लो आंतोन गांवकार केल्लो न्ही वर्सस गव्हर्मेंट ऑफ गोवा 2013 तेजो जजमेंट आसलो 8 म्हयने डिसायड कर म्हटलें तेन्ना प्रोसेस चालू जालो न्ही 2014 CEO ऑफिसान सगळें धाडलो डेटा धाडलो डेटा कंपायल करून कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज कितलें पॉप्युलेशन आसा खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी रिजर्व करपाची खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितली हायस्ट पॉप्युलेशन सगळे डेटा धाडलेलो तर तेजे नंतर 2013 हय मागीर कोणी करपाचो इम्प्लिमेंट 2014 BJP गव्हर्मेंट आयलो ते ऑर्डिनन्स 6 म्हयन्याची पिरियड आसता तो स्लॅब्स जाले 14 आनी एक ऑर्डिनन्स करून तो क्लियर करपाचो कंप्लीट तो बरोबर ना तुम्ही त्याच्या ह्याच्या सिधा कोर्टात वचप काय म्हणता आता कोर्टान ऑलरेडी गेल्ले कोर्टान नोटिफिकेशन काढल्या उपरांत आता कोर्टान नोटिफिकेशन काढले न्ही की बाबा ऑर्डर काढली की बाबा हे अमके टायमाचेर जावपाक जाय कोणी करपाचें तें गव्हर्मेंटान करपाचें आयज गव्हर्मेंट जो आहा परत वोटींग मागपाक एसटी कम्युनिटी घेतले सरकारान करूंक ना म्हणून आमी तांकां व्हेरी क्लियरली सांगलें सरकार करपाक शकता न्ही प्रत्येक गोष्ट वचून कोर्टान वचपाक शकना सरकार करपाक शकता आनी सरकाराक करपाक लागून आमी 2 वर्सां पयलीं सांगलें 24 पयलीं करून दिया म्हणून जर तर करना जाल्यार तांकां आमकां आमच्या दारान येवन वोटींग मागपाची हें ना तांकां हांव सांगता कितें 2013 जर अंतर जालें आतां 10 वर्सां जावन गेली न्ही मधल्या काळात तुम्ही कोर्टात कित्याक वचप ना पळय कोर्टान वचपाचें ना ही एक बाजू नंबर 1 आतां सरकारान गोवा मान केलें सरकारान 2008 ती 8 म्हयन्यांनी कर म्हणून सांगिल्लें पळय तें खंय मान केलें कोणाचें फायनली इट इज अ विलिंगनेस ऑफ अ गव्हर्मेंट तांकां एक्चुली पळोवपाक गेल्यार तांकां विलिंगनेस फाल्यां सकाळीं तांकां दिसता न्ही तांकां दिसता की नॉर्थ गोवा जो तेंचो एक सीट वयर सकयल जावंक शकता कम्युनिटीक लागून तेन्ना मागीर ते चिंतपाक स्टार्ट करतले फायनली इट इज अबाउट द वील ऑफ अ गव्हर्मेंट करूंक जाय करूंक नाका काश्मीराक करता मरे बाकीचे 4 स्टेटीक करता मरे ते गेल्ले माझे तेच म्हणणे की काश्मीरात जर जाता गोंयांत कित्याक जाय मागीर कित्याक करिना ते करूंक सोडिना कोर्टात याचिका करूंक सोदिना एकामेकाची सिटां वयता म्हणून करूंक सोदिना रामा हे प्रोटेस्टांत थोडे तुमचे हांगासर आसा ते थंय नासले कित्याक आमचो वेल प्लॅनिंग आशिल्लो आमचो आमी डायरेक्टली ज्या भशेन BJPन ऑलरेडी स्ट्रॅटेजी तयार केला पळय आमकां पिशान घालपाची तशें आमची स्ट्रॅटेजी तयार आसता वी ऑल टुगेदर नका तुमच्या आमदार ना मरे तुमच्या बरोबर कोण तुमचे जे आमदार आसात पळय ते तुमच्या बरोबर केन्नाच येनात खंयच्याच प्रेसाक येनात तुमच्या कित्याक लोक आसा लोक आसा पण आमदार हे लोकप्रतिनिधी म्हणजे पळय त्या लोकांनीच निवडून दिले न्ही पळय एक गजाल सांगता आमदार आसा म्हणटा तूं 4 आमदार आहा कोणाच्या एसटीचे कोणाच्या खंयचे पार्टीच्या पार्टीचे BJPचे मागीर मागीर त्या आमदाराचे 4 जाण आसून BJP आयकना जालें तेंचे तांकां रिस्पेक्ट दिना जालें न्ही सो दॅट इज द रिजन वाय वी हॅव टू कम डावन ऑन द रोड